related section 2031 of the Companies Act 2013. स्पीकर सर होल टाइम सेक्रेटरी म्हणजे कंपनी सेक्रेटरी अजूनपर्यंत अपॉइंट केल्लो ना. स्पीकर सर हे व्हेरी इम्पॉर्टंट जे ट्रायबल भावांक सपोर्ट करपालो न्ही जो कॉर्पोरेशन आसा. पण स्पीकर सर एका अजूनपर्यंत गेले ते फावटी सेम इश्यू काडला आतांय सेम काडटा वर्सान वर्स तेच काडटा. सो स्पीकर सर हे केन्ना पर्यंत जातले हे आमकां कळपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच FRC केसीस जे आसा ते 6904 ह्यो पेंडिंग आसा. आता मुख्यमंत्री म्हणटा की बीजेपीचे DNA ट्रायबल DNA आसा म्हणून. सो ह्यो FRC केसीस केन्ना पर्यंत क्लियर जातल्यो हेजी आमकां जाप सेमान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर तशेंच ट्रायबल रिसर्च सेंटर हे तुमच्या ऑब्जेक्टिवान आसा की तुम्ही फंडामेंटल रायट्स दितले, तुम्ही रिसर्च करतले, तुम्ही एसोसिएशन गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट बांधतले. सो हितून स्किम्स एक्झिक्युशन टायमली जातले. सो हे सगळे म्हणजे ट्रायबल कल्चर प्रमोट करतले, ऑर्गनायज फेअर्स अँड फेस्टिवल्स करतले, ऑर्गनायज स्टेट अँड नॅशनल लेवल सेमिनार्स करतले, बुक्स पब्लिश करतले. सो स्पीकर सर हे अजून पर्यंत फंक्शनल जाल्ले ना. सो हे केन्ना पर्यंत जातला आनी प्रोविजन कित्याक दवरना हे सांगचे स्पीकर सर. आणि स्पीकर सर लास्ट वयता एकूच सांगता की आयज ट्रायबलाच्या हितून खुबश्यो एट्रोसिटी केसीस जाता. 2023तल्यान 24 सुमार केसीस पेंडिंग उरलेल्यो आसा. सो ह्यो जो ट्रायबल कमिशनर आसा हांच्या अंतर्गत जे मेकॅनिझम आसा हे सारखे लावचे आनी ते कंप्लीट करून घेवचे हीच मागणी करता. थँक्यू स्पीकर. Speaker sir, I rise to support the cut motions I have moved today for the 20 demands of the Honorable Chief Minister. Basically, 20 डिमांड आणि काल 25 जाल्ले रोखडे बेल मारशी. तुका मोविनान काल हाडला बेल मारपाक असो दिसतालें सारकें क्लियर. लोक उलोवंक लागले की दाजी काडटात बेल मारपाक. पयलीं काबराल करतालो आतां पळय तो कसो आहा ताका कळना कितें तें. कामा पुरते मामा म्हणटा तें म्हणणें आहा तें तुका मागीर कळटलें तूं नवो आहा. स्पीकर सर आतां स्टार्ट करता डिमांड नंबर 34 स्कूल एज्युकेशन. स्पीकर सर हो सरकार जेन्ना बजेट प्रेझेंट करता स्कूल एज्युकेशनाची जाल्यार आमकां कितें मेळटा 2100 कोटीचे पॅकेट ऑफ चिप्स reduced by 10% from last year. And just like all packet of chips, it's full of air and empty of substance. आता पळोवया कितें जालें तें. गेल्या 5 वर्सांनी 50 गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल बंद पडली. एक मिनिट. Speaker sir, under Rule 16 Clause 4, Clause 1, I move a motion to extend the duration of sitting of House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. Ayes have it, ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. सो आता 50 गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां गेल्या 5 वर्सांनी बंद पडली, 19 मर्ज केली. आता हाका हे विकसीत कशें म्हणप काय हो शटडावन प्लॅन तो कळना. स्पीकर सर वेकन्सीज म्हणट्यो आर बेसिकली चोकिंग द सिस्टम. 800 क्रिटिकल टीचिंग पोस्ट वेकंट आहा. 347 गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल टीचर, 208 असिस्टंट टीचर, 211 टीचर ग्रेड 1 पोस्ट, 29 ड्रॉइंग टीचर्स, 3 कॉम्प्युटर टीचर्स आणि 26 हेडमास्टर पोझिशन इन सेकंडरी स्कूल्स. सरकाराक विचारलेले की लिस्ट ऑफ पेंडिंग NOCs फॉर एडेड स्कूल्स टू रिक्रूट टीचर्स. सरकार कितें सांगता सायलन्स. स्पीकर सर इस्कॉलाक जेन्ना हायर करूंक मेळना जेन्ना आमी डेलिबरेटली एडेड एज्युकेशनाक स्टिफल करतात म्हाका दिसता हो बॅकडोर प्रायवेटायझेशन एजेंडा आहा. गेले खेपे म्हाका असेंब्लीन सांगिल्लें हांगा की सेंट झेवियर हायस्कूल भाटपाळ काणकोण हाजें रिकॉग्निशन आमी दितले म्हणून एश्युरन्स दिल्ले. इतलें आसून पसून दिवंक ना. तांकां 10वेचे एग्जामीक ते आनी खंय बसचें पडटा. तांकां पयशे स्कुला कडेन पयशे ना फूल टायम टीचर एम्प्लॉय करपाक. भुरग्यांचो रिस्पॉन्स भरपूर आहा. सो हांव मागतां की तें इम्प्लिमेंटेशन जावचें. बिकॉज सर आतां थोड्याच स्कुलांक टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफ वेकन्सीज भरपाक चान्स दितात. खूब जाणांक डिनाय जाता. आनी ऑल गोवा स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशन म्हण तांणी एक हें दिलां की नाजाल्यार ते हायकोर्टान वतले. सो म्हाका अशें दिसता की इवन प्रायवेट स्कुलांनी वॉट द लॉ mandates parities in salaries with government teachers and that is widely ignored. Speaker sir, आता एक चेक कर. मुख्यमंत्री आयक हा आता काबराल डिस्टर्ब करू नाका. मुख्यमंत्री आयकून ये.
अनएडेड प्रायव्हेट प्रायमरी स्कुलांत हो इश्यू आहा which remain outside the right to education act. Unaided private primary schools. आता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाकडे डेटा ना कसलो करिक्युलम ते फॉलो करता ते SCRT, NCRT or other. टीचरीचे सॅलरी रेंज बिटवीन 15,000 to 18,000, which is less than what a bus driver earns. Some schools non-teaching staff are sent to take classes. Seniority rules are openly violated. Speaker sir, आम्ही NEP कशे implement करतले when we don't even know who is teaching, what is being taught and how much teachers are paid. Speaker sir, हांव मागता की सरकारान मिनिमम mandated minimum salary norms म्हणटा ते unaided स्कुला खातीर डिक्लेअर करचे. स्पीकर सर, आता समग्र शिक्षा अभियानात एक 5 कोटीचे स्कॅम जाल्ले म्हणून गेल्या वर्सा आम्ही दाखयलेले. इन्व्हेस्टिगेशन कितें जालें, ट्रान्सपेरन्सी आसा, खंय गेले ते पयशे, फंड्स फॉर एज्युकेशन वर डायवर्टेड, कसलो फ्युचर आमी बांदतात. स्पीकर सर, now I am coming to part-time teacher instructors of physical education, art and work education. Speaker sir, 8 teachers have been serving for last 12 to 14 years. Teaching is not just their core subject but even academic subject when needed. They academic subject शिकयतात. They are being paid 25,000 a month, whereas trained graduate teachers are earning 90,000. तांकां provident fund मेळना, medical insurance मेळना, job security ना, sick leave पसून मेळना. This when NEP is emphasizing on holistic education. Speaker sir, हांव मागता की तांची सॅलरी 45,000 ते 50,000 करच्यो, तांकां PF दिवचे, तांचे मेडिकल बेनिफिट तांकां दिवचे आनी sick leave दिवची. At least let us treat them as educators, not as expendables. Speaker sir, more shameful is the treatment for contractual staff. 65 in government schools and over 1,100 in aided school. Their salaries are delayed for months while they run our classrooms. All teachers who have served over 3 years on contract or daily wage should be regularized without delay. Now let us not forget the NSQF, National Skill Qualification Framework instructors. 350 are interested with skill development. They are receiving 20,000 to 25,000 to train children in IT, healthcare, retail and construction. Yet they are denied parity in pay and dignity in status. Because sir, tancho salaries have not been uniformly implemented even after in pay and dignity in status. Because sir, tancho salaries have not been uniformly implemented even after being fixed. What type of skill development vision is this? Speaker sir, खूप वर्षा खातीर lecture basis teachers for higher secondaries are paid based on lecture without any surety of job. They are like bonded labor. They are demanding regularization in service as they have been teaching for years and have exceeded age limit. Speaker, हांव मागता की गव्हर्मेंटान ताका रेग्युलरायज करचे. मागीर controversy over English teachers. Despite the requirement to pass the teacher eligibility test, the 2021 recruitment has been ignored. Those who passed the TET were left out. Blatant manipulation has destroyed the faith in the system. Teachers from 2019 recruitment batch who haven't cleared TET but continue to serve, Speaker sir. So rules म्हणटा ते फक्त rule abiding आगूच हे कितें हाजेर एक इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. Librarians are not spared. Under the government's own scheme, librarians in secondary schools earn 20,000 per month and only for 10 months a year. 12 महिने आसा पण 10 महिन्यात तांकां पगार मेळटा. They deserve parity with the 7th pay commission and salaries for the full year like their regular counterparts. Kokani, आमची आवय भास, ही compulsory केल्या foundation years 1st to 5th, but many national curriculum schools are replacing it with Hindi. Is this how we preserve our identity? आमची अस्मिता अशी जिती उरतली. Speaker sir, what is this new monopoly on school uniforms? Parents are being forced to buy from a particular shop at inflated rates. म्हाका दिसता हे कार्टेल बोडोवंक जाय आमी आनी schools should be allowed uniform samples and parents should be allowed to buy from any shop. Speaker sir, mid-day meal स्किमाचे आता विरेशान उलयलें. सरकार 6 कोटी 80 लाख रुपया सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवपाचो आहा, but have not paid due to lack of funds. पूण अक्षय पात्राक 2 कोटी 5 लाख immediately दिले. तांचे सोमते 10 जुनाच्यान हें वाडलें. जुलै to March तांची कवरेज जंप जावपाची आहा 2,000 to 5,000 स्टुडंट. Speaker sir, self-help groups have been unpaid. Akshay Patra is pampered. This is how government
employs goons. And now we are importing unemployment along with food. Speaker sir, mid-day meal helper. 2,300 लोक आहात. तांकां दितात 1,000 रुपया सॅलरी मिड डे मील हेल्पर 1,000 रुपया पर मंथ. हे म्हाका वास्को सांगिल्लें हा इन्सिडंटली. आता ती इन्क्रीज केल्या 2,000. स्पीकर सर, स्टील इट इज बिलो मिनिमम वेज. दिस इज नॉट एन ऑनरेरियम, इट इज एन एक्सप्लॉयटेशन. स्पीकर सर, आणि गेल्या वर्सा मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की खंयचोच सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जो मिड डे मील सप्लाय करता ताका आपूण काडचो ना म्हणून. आता आपल्याच साखळेन ताणें साक्षी सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून तांकां काडला. तांकां 4,70,00,000 दिवंक ना. हांव मागता की ताणें तांचें तें करचें आनी आपले सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसमेंटल करचे न्ही. स्पीकर सर, कोंकणी स्कीम प्रमोशन old scheme in 400 रुपया per student has been replaced with something which is a non-salary grant. सरकारान promise केले school equipment worth 30,000 to 50,000 annually. पुन्हा LAK reply सांगता की not a single record shows these promised items were delivered. Speaker sir, this is educational neglect in a budget wrapper. गव्हर्नमेंटाची पॉलिसी क्लियर आहा. एज्युकेशन स्कुलां बंद उडोवपाची, एडेड स्कूल स्टॉल करपाची, प्रायव्हेट स्कुलां पॅम्पर करपाची आणि टिचरांक इन्सल्ट करपाचे विथ टोकन सॅलरीज. स्पीकर सर, हे जात ना. म्हाका एक मॅटर दाखोवंक जाय. दिस इज अ मॅटर वेर देर वॉज अ प्रोग्राम कॉल्ड विजन फॉर ऑल, आय स्क्रीनिंग प्रोग्राम अंडर स्वयंपूर्ण गोंय. स्पीकर सर, program successfully screened 2,37,000 students and helped 3,400 with corrective glasses. हे कितें हे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR केल्ले. एंटायर स्क्रीनिंग प्रोग्राम जे मनशान केला ताका 73.37 lakhs पडले. सो जे ताणें CSRचे पयशे वापरले ताका 73.37 lakhs पडले, म्हळ्यार 75 लाखान ताणें जालें. आता सरकारान तो शोकेस करपाक, इव्हेंट करपाक कितले पयशे म्हणले? 1,85,00,000. म्हळ्यार पळय तूं, मेन कितें म्हणटात मरे ते नाका परस नोतें जड म्हणून त्या भशेन जालें मरे. हे अडेज टायम्स एक्च्युअल हेल्थ सर्विसा परस इव्हेंट करपाक पयशे चड म्हणले. सो स्पीकर सर, वॉट आर वी फोकस्ड ऑन? इंग्लिशीन म्हणटात वी आर फोकस्ड ऑन ऑप्टिक्स ऑर वी आर फोकस्ड ऑन आउटकम्स. Here the outcome was vision. दिसचे म्हणून भुरग्यांक. It looks we are focused on optics. Speaker sir, आता अशेंच हे भुरगीं जी आहा पळय धाकटी भुरगीं, ताजेर एक गायडलायन आहा की 10% ऑफ देअर वेट ताजे वयर स्कूल बॅग आसपाक जायना म्हणून. म्हणून थोडी पुस्तकां आनी हातून स्कुलान दवरपाचीं आसता. हांगा देर इज अ क्लियर हे चड करून प्रायव्हेट स्कुलां आर वायलेटिंग दीस ऑलवेज. स्पीकर सर, आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे ऑनलाईन इंटरॅक्शन विथ चीफ मिनिस्टर म्हणून तांणी केल्लें 12 जुलयाक, ते पसून तांणी इग्नोर केल्लें आहा. म्हणटकीर हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तांणी ही इश्कोलां चॅक करची, एस्पेशली फॉर बॅग वेट, फॉर करिक्युलम, फॉर टीचर क्वॉलिफिकेशन्स, अँड टू पेनलायज द प्रायव्हेट स्कूल्स दॅट आर डिफाईन गव्हर्मेंट डायरेक्शन्स. स्पीकर सर, आता एक मेन इश्यू आहा जे मुख्यमंत्र्याक आवडपाचें ना आनी हांव बेगीन घेता कित्याक मागीर तुमी बेल मारपाक लागतले. दीस इज गोवाज व्यापम. आतां तुवें तुज्या वेळा वयल्यान न्ही हे तुजे इतिहासांतर आयला, पूण मातशें आयकून घे आनी आयकप गरजेचें. एक अंजुमन इसाहुल मुस्लिमीन म्हणून एक संस्था आहा. स्पीकर सर, दिस इज अ फेक सर्टिफिकेट फ्रॉड्युलंट रिक्रुटमेंट इल्लीगल स्कूल ऑपरेशन स्कॅम that is centered around institutions run by the AIM and Husn Sahara in Salsett, Tiswadi and Ponda. Speaker sir, हे स्कॅम एक्सपोज केल्ले शेख जिना म्हणून ताणें, जो आदलो BJPचो वायस प्रेसिडेंट, म्हळ्यार ह्या प्रदेशाचो वायस प्रेसिडेंट, सिनियर BJPचो लिडर, इलेक्टेड हाज कमिटी चेअरमॅन फॉर द कंट्री आणि BJPचो कॅन्डिडेट आशिल्लो नावेलीचो. स्पीकर सर, हे फक्त एज्युकेशन स्कॅम न्ही, हे आमचे गोयचे व्यापम. इट इज अ कॉन्स्पिरसी अगेन्स्ट द फ्युचर ऑफ अवर चिल्ड्रन. इट इज अ फ्रॉड अपॉन द टॅक्स पेयर्स अँड अ टॅक्स बुक केस फॉर पॉलिटिकल प्रोटेक्शनिझम. स्पीकर सर, हांगा फायल्स नाच जातात, फेक डिग्रीज म्हणटे मल्टिप्लाय जातात आणि अनक्वॉलिफाईड लोक गव्हर्नमेंटाच्यो सॅलरी घेतात. आता एक केस पयलींच हांव घेता, एक नशिरा क्वाद्री म्हणून appointed as AIM हायर सेकंडरी स्कूल रुमडामॉल दवर्ली. तिका इंटरव्यू केले 26 डिसेंबर 2013.
तांचे अप्रुव्हल मेळ्ळे 2 जानेवारी 2014 म्हणजे 6 दिसान अप्रुव्हल मेळ्ळे. ताजो BEd कोर्स आशिल्लो फ्रॉम CV रमन युनिव्हर्सिटी छत्तीसगड. केन्ना आशिल्लो कोर्स आशिल्लो जुलय 2013 टू जून 2014. पूण कोर्स सोंपचे पयलींच टीचर म्हणून जॉब लागलो. म्हळ्यार स्पीकर सर, शी वॉज अपॉइंटेड इवन बिफोर शी कंप्लीटेड द डिग्री. ही परिस्थिती आणि दिस इज ऑन प्रूफ या विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन आहा. Anti-corruption branch of the Directorate of Vigilance has found that she submitted 3 different BEd certificates. 3 different certificate, एकूच मनशाक 3 certificate दिली. Speaker sir, if a teacher can produce multiple degrees for the same course, तिका आमी टीचर म्हणप काय फ्रॉडस्टर म्हणप, हे आता डेफिनेशन कशें बसता तें तूं पळय. हे म्हाका दिसता पुलिसेक विचारचें पडटलें. बट मिस क्वाद्री इज नॉट अलोन. चडांत खूब टीचर अशे आहात ह्या इन्स्टिट्यूशनान हू हॅव ऑब्टेन डिग्रीज फ्रॉम क्वेश्चनेबल युनिव्हर्सिटीज आउटसाइड गोवा. स्पीकर सर, युनिव्हर्सिटीची नांवां आयका, नांवां बरी आयकुपाक, पूण युनिव्हर्सिटी डुप्लिकेट. स्वामी विवेकानंद युनिव्हर्सिटी मध्य प्रदेश, जोधपूर नॅशनल युनिव्हर्सिटी राजस्थान, विक्रम सिम्हापुरी युनिव्हर्सिटी आंध्र प्रदेश, छत्रपती शाहू महाराज युनिव्हर्सिटी उत्तर प्रदेश. सो ह्यो खंयच्यान सोदून हाडल्यात. स्पीकर सर, these are institutions that are under the scanner nationally for issuing degrees without proper coursework, infrastructure or attendance. म्हणजे बेसिकली डिग्री मिल्स, पेपर मिल बी कशें आसता, कपड्याची मिल बी कशी असतात, तशें डिग्री छापपाचे कारखानो. स्पीकर सर, फेक टीचर्स हू नेवर अटेंडेड प्रॉपर ट्रेनिंग आर टीचिंग रियल चिल्ड्रन. डुप्लिकेट टीचर खरे भुरग्यांक शिकयतात. अनक्वालिफाईड पीपल आर ड्रॉईंग सॅलरीज फ्रॉम गव्हर्मेंट फंड्स. स्टुडंट वेलफेअर आणि एज्युकेशन स्टँडर्ड्स म्हणते आर बींग डिस्ट्रॉयड. And speakers are parents are being misled by the facade of recognition. ना government recognition असा. आता पुढे स्पीकर सर, हे स्कूलाचे प्रिन्सिपल आहा ओलिम्पिया गोन्साल्विस मुल्ला. Appointment itself is under question. She is the wife of this Urfan Mullah who holds the powerful post of chairman of Hajj committee. Speaker sir, Directorate of Education file on her recruitment is missing. मला फाईल ना जाता कशी ती. This raises the most serious question. Was her appointment legal? Who is protecting her? Why has no action been taken? Speaker sir, हे कितें 4-5 लोकांक गट आहा म्हणून हे पचता काय कितें. स्पीकर सर, ताजे फुडें हे स्कॅम इज नॉट ओनली अबाउट फेक डिग्रीज, इट इज अबाउट इलिगल स्कूल्स being run on residential buildings. Husn Sahara English and Konkani Medium School, Gogol. Speaker sir, permissions were obtained using a building plan belonging to one Mr. Abdullah Mukandar. But schools are not functioning at that location. School दाखयला एक कडेन आसा भलतीच बिल्डिंग. Misrepresentation, illegal occupation, serious violation of building safety norms. आमी रावता केन्ना आतां एक दीस ते स्कूल पडटले आनी भुरग्यांक कितें तरी जातलें. स्पीकर सर, होच उर्फान मुल्लाचे भाव आर ड्रॉईंग सॅलरीज फ्रॉम द सेम स्कूल्स. This is not cronyism, this is loot, this is family controlled education racket under political protection. Speaker sir, हांव आतां डिमांड करता की हाय लेवल ज्युडिशियल इन्क्वायरी headed by a retired High Court judge into the entire fake certificate racket recruitment process and illegal operations in AIM Higher Secondary School, Rumdamol, Dovalli, AIM Salset High School, Rumdamol, Housing Board, Navili, AIM English Medium High School, Rumdamol, Dovalli, Husn Sahara Konkani Primary School, Gogol, Husn Sahara Higher Secondary School, Gogol, Husn Sahara Primary School, Fatorda, Husn Sahara Konkani Primary School, Chimbel, Husn Maira English Medium School, Chimbel, Husn Makil English Medium High School, Betoda. खंय खंय पावलो तो पळय. स्पीकर सर, हांव हुस्न सहारा. स्पीकर सर, सगळे स्टाफ विथ क्वेश्चनेबल अँड अनव्हेरिफायबल क्वालिफिकेशनाक सस्पेंड करपाक जाय. तांच्यो फर्दर सॅलरी डिसबर्समेंट बंद करूंक जाय अंटील द व्हेरिफिकेशन इज कंप्लीट. स्पीकर सर, FIR under section 420 cheating, 468 forgery for purpose of cheating, 120B criminal conspiracy against the management and fake degree holderanचेर करपाक जाय. स्पीकर सर, सगळे गव्हर्नमेंट फंड्स आज मेरेन हे फ्रॉड्युलंट स्टाफाक दिले ते पयशे रिकवर करूंक जाय. पब्लीक एडवायझरी करपाक जाय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान. एक हेल्पलायन पोर्टल करूंक जाय की बाबा असले कोण विसल ब्लोअर जर आसा आनी फ्रॉडांचे हेच इन्स्टिट्यूशनाची सांगता जाल्यार तुमी फुडें येयात म्हणून. स्पीकर सर, this is not a matter of politics, it is a matter of principles. We cannot allow the future of Goa's children to be mortgaged to the greed of a few fraudsters.
Speaker sir, schools cannot become shell companies. Teachers cannot become imposters and government departments cannot be mute spectators. Speaker sir, आजे मुख्यमंत्र्यान जर कितें केलें जाल्यार दाखोवन तो दितलो की नो पॉलिटिकल कनेक्शन इज बिगर दॅन द कॉन्स्टिट्यूशन. हें जर जायना जाल्यार ही सगळी फायल घेवन म्हाका दिसता आमकां कोर्टान वचचें पडटलें, कोणाक तरी कोर्टान वचचें पडटलें. सरकाराक क्लियर सांगता आनी हांव हेचे भितर बसल्या तांकां सांगता, तुम्ही बी जर ते अशें दोळे बंद केले जाल्यार तुमी आन्सरेबल आसतले, तुमकां एक दीस कोर्टान येवचें पडटलें. स्पीकर सर, आतां हांव येता टॅक्निकल एज्युकेशनाक. टॅक्निकल एज्युकेशन म्हळ्यार गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन जर तूं गेलो जाल्यार आज तुका कितें दिश्टी पडटा? एम्प्टी चेअर्स, एम्प्टी लॅब्स, एम्प्टी होप्स. Speaker sir, first round of engineering admission this year, 400 seats are left vacant. हे कितें? This is not a drop, this is a drought. Speaker sir, आता तूं फुडें पळय, हे बेसिक जाता कितें की सरकारान जर पॉलिटिकल फंक्शनाक जो एफर्ट घालता तितलो जर हांगा घाल्लो in modernizing technical education, we would have been creating innovators rather than Instagram influencers. Speaker sir, हे issue कित्याक जाता? Because the syllabus is belonging to some another, it's an outdated syllabus. Comprehensive revision of technical curriculum जावपाची गरज आहा, which has to be aligned with industry demands. आणि mandatory industry internships and faculty upskilling जावपाक जाय. Speaker sir, GEC 13 जुनाच्यान professors are teaching on contract basis are left unemployed. Academic year started on the 14th of July. Professors haven't joined college. Students are without faculty for last 1 month. Professors have demanded auto renewal of contract and long-term contract. Speaker sir, हे 3 मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्यात प्रोफेसर, ताणें तांकां सॅलरी हायक प्रॉमिस केल्या, रिन्युअल ऑफ ऑटोमॅटिक रिन्युअल ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स केल्ले, पूण कांयच जावंक ना. फक्त अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदयाची भाशणां आमकां आयकूंक मेळटा. ह्या टिचरांची सॅलरी हायक गेल्या 8 वर्सां वाडूंक ना. तांचे MTS स्टाफ जे आहा म्हळ्यार सादे पिवन जे आहा ते प्रोफेसर, गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसरा परस चड सॅलरी घेतात. स्पीकर सर, आता येता हांव हायर एज्युकेशनाचेर. हायर एज्युकेशनाचेर स्पीकर सर एक सिंपल स्टॅटिस्टीक आहा की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो म्हणून गोंयचो जो आहा is standing at 35.8%, which is much below the 50% set by the NEP. Speaker sir, basically the state is lacking planning and we are building an education system that is out of touch with the students it means to serve. आता एक उलयतना आमी salary disparity higher educationात पळोवया. Assistant professors are paid 50,000 whereas assistant registrars are earning 67,000. Both are level 10 under 7th pay commission, but one is clearly more level 10 than the other. Speaker sir, I demand that the enumeration of contractual assistant professors be rationalized and brought in line with other level 10 positions. Equal pay for equal work. म्हणजे तो फक्त स्लोगन असूंक जायना, it is a constitutional promise. You should remember, Speaker sir. आता NIT या आमी. NIT 33 टीचिंग स्टाफ हा, ते सगळे नॉन गोवन. आता among the non-teaching staff, 21 are non-Goan, 14 are Goans. Speaker sir, in national integration, this is institutional discrimination. आता जर तुवें लिस्ट वाचलें जाल्यार nepotism clear येता. It looks like it's a marriage register. Speaker sir, हांव नांवां घेवपाक म्हाका बरी दिसना, पूण आतां हांगा घेता. Dr. Hari Kumar from Kerala is the HOD of civil engineering. His wife works on contract in the same department. Dr. Sumitra Das from West Bengal. His wife is also employed. Dr. Velavan from Tamil Nadu, his relative is sports officer. Rajkumar from Andhra, junior assistant, wife is office staff. Vijay, a technician from Kerala, wife is also staff. Pragati K, physics technician, husband is also staff. Shweta Yadav, junior assistant, sister is also staff. Dipti Mune MTS, her son is also on the staff. Speaker sir, even a retired PWD worker has been given a job as a plumber. And her daughter is also a nurse. So this is not a hiring list. It looks like a family tree. And the पोवन गेलें, यार कितें गोंयकार म्हणटा काय खंय आहा? आनी ही जर तुमची परिस्थिती अपर इंजिनान चलयलेल्या इन्स्टिट्यूशनाच्यो, where there is no transparency, there is no Goan representation, there is rampant favoritism. म्हाका दिसता NITच्या complete recruitment processan एक inquiry जावपाक जाय. Goans should be prioritized in all non-teaching roles and they should be given a fair opportunity.
in faculty appointments. Speaker sir, Goa University जो आता now present vice chancellor आहा. This is a case study of what one should not do. Speaker sir, तुका तर ताका विचारले की युनिव्हर्सिटी ग्लोबली जर पळयली जाल्यार आमचे डिक्लायन जाता जाल्यार तो कितें म्हणटा इट इज बिकॉज ऑफ डोमिसायल म्हळ्यार गोंयकारा खातीर गोवा युनिव्हर्सिटी डावन जाता म्हणटा तो. स्पीकर सर, तो कोणाक हे घालता वायस चान्सलर कोण हू हॅज प्रिसायडेड ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॅओस. स्पीकर सर, एक फ्रॉलिक म्हणून इन्सिडंट जालो काल क्वेश्चन आशिल्लो हांवें तो काडला ना लज वतली म्हणून गोंयच्या भुरग्यांची. थंय मेल स्टुडंट्सांक कपडे काडपाक लायले. दे वर मेड टू स्ट्रिप. Months later, no inquiry is committed. Speaker sir, मुख्यमंत्र्यांक सांगूंक जाय, does this university belong to Goa or is it an outpost of Kerala? हे क्लियर करपाक जाय. आता गव्हर्नरूय गेलो पण आता सांगपाक मुख्यमंत्र्याक कोण आडवचो ना. स्पीकर सर, आता येता हांव मायन्स डिमांड नंबर 83. 500 कोटीची मायनिंग प्रॉमिस दिली. स्पीकर सर, एक्चुअल रेव्हेन्यू हा barely 150 crores. पिळगांव बिचोली हे सगळे रोड ब्लॉकेजेस, पोल्युशन, एक्सिडेंट, ट्रान्सपोर्ट कॅओस हो जाता. SOPs आर बीइंग वायलेटेड. सरकार मेजीत आहा मायनिंग प्रॉफिट्स विच आर इमॅजिनरी. 154 मायनिंग लिजीस आर लोकेटेड इन इको सेन्सिटिव्ह झोन्स. म्हाका दिसना मायनिंग थंय स्टार्ट जातले म्हणून. मोस्ट ऑफ द एक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू ऑपरेशनल ब्लॉक्स. द अदर्स दे आर वेटिंग इन लाइन फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट and safety clearances that may take years. Speaker sir, what is the actual revenue from mining expected this year? And what is the status of this sand mining? काय ना ते बी तुम्ही विकसित 2047 काढून घालतले. मग उत्तराने हांगा दिवप ना, थंय सांगप 47 तूं उरता जाल्यार उलय म्हणून. स्पीकर सर, आनी एक 35,000 कोटीचे मायनिंग स्कॅम जे आशिल्ले ते बरें पोंदाक गेले. आता कोण ताचेर उलयना, सगळें बरें जालें अशें दिसता. म्हणून हांव मदीं याद करता आनी हांव मागता की ताचेर व्हायट पेपर दिवचो म्हणून. and the status of mining revenue, leases and pending litigation. Speaker sir, civil aviation. आता मोपा एअरपोर्टाचेर उलया आमी डिमांड नंबर 84. स्पीकर सर, एक मिनिट मातशें राव. थोडेच उरल्या 25-20 पोर्टफोलिओ आहात. इतले आमकां उलोवंक दिवचे जाल्यार कितें तें ओगीच आमी तोंडाक लॉक घालून येता फाल्यां. स्पीकर सर, it looks that the government has managed to miscalculate revenue share like a novice investor in the stock market. LAQ reply सांगता की quarterly fourth quarterly जे of 2025 revenue आशिल्लो 84 crores. Goa's share is 36.99 which is 31 crores. But GMR चा official financial statement submitted to stock exchange says that the revenue was 90 crores. अशें हांगा जर पळयलें जाल्यार 2 कोटी 20 लाख रुपया खंय तरी मदीं गेले. ते कोणाक गेले, खंय वतात ते म्हाका दिसता सांगचें पडटलें. स्पीकर सर, लॉसीज एट मोपा हॅव एक्युमुलेटेड टू 255 crores in 3 quarters. तुमच्या ओन बजेटान तुम्ही म्हणटात रेव्हेन्यू रिसिट्स फ्रॉम फॉर सिव्हिल एव्हिएशन 0 म्हणून. सो म्हाका एक कळना स्पीकर सर, हे रेव्हेन्यू फिगर्स कितें तुमी रिपोर्ट करता, खंय तुमचो ऑडिट जाता हें सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर, प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिप बजेट आहा 7.5 कोटी. 5 crores is other charges and 50 lakh is for consultancy fee. स्पीकर सर, आता ट्रूथ कितें आहा, 21-22च्यान 2 PPP प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ह जाल्या, 2 टर्मिनेट जाल्या, 0 कंप्लीट जाल्या. सो स्पीकर सर, what is the grandest failure amongst this PPP is the convention center at Donapal. हो सिग्नेचर प्रोजेक्ट जातलो हे ते म्हणून व्हडलें सांगलें. आज कितें जालां, पाड पडिल्लो प्रोजेक्टूच उरला तो. स्पीकर सर, आता येता डिमांड नंबर 81 ट्रायबल वेलफेअर. सरकार भाशणां दिता ट्रायबल एम्पावरमेंट, काल आमी जाल्यार आमी रिजर्वेशन हाडलें हें तें सगळें बरें आहा. स्पीकर सर, 21 मे 2025 चेअरमॅन ऑफ द नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब म्हणून तो गोंयांत आयलो. दे हॅव एक्सप्रेस्ड अनहॅपीनेस विथ द डिले टू ग्रँट रायट्स टू ट्रायबल ग्रोवर्स. बेसिक सिंपल सांगतो जाल्यार, सो द नेशन तुमचे वयले इंजिन इज नॉट हॅपी विथ यू. 6 जुनाच्यान गोवा कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायबाक चेअरमॅन ना. रोस्टर मेंटेनन्स तुम्ही करना कशें ते काल आमी सांगिल्लें आहा. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर
बरी सारकी गूड फेर न्यूज दियत आसा तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे